घर आणि भोवतांची सुवात नितळ दवरप हे दर एका नागरिकांचे कर्तव्य। देखून परिसर नितळ आणि भलायकेन बरे दवरपा खातीर दरेकल्यान हे पाऊल उबारपाची भोव गरज आसा। 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती हो दीस नदरेक दवरून राज्यभर स्वच्छता मोहीम सुरू जाल्या। 2019 वर्सा महात्मा गांधीक 150 वर्सां पुराय जाली। नितळ भारत ही भारतान तांकां दिवं शकता अशी सगळ्यात बरी श्रद्धांजली अशें भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन नवी दिल्लीच्या राजपथाचेर स्वच्छ भारत अभियान सुरू करताना सांगले। 2 ऑक्टोबर 2014 दिसा स्वच्छ भारत अभियान राष्ट्रीय चळवळ म्हणून देशात सुरू जाला। गांधी जयंती नदरेक दवरून राज्यभरातल्या दर एक वाठारात स्वच्छता मोहीम सुरू जाल्या। पळोवया गोंयभरच्यान कांय स्वच्छता मोहिमेचे खीण। जरी ही लहानशी गोष्ट असली सदांच लहानशा गोष्टीन तुका व्हडले काम जाता। स्वच्छता रावप ही आज आम्ही फक्त आज स्वच्छता ड्रायव्ह आज आणि फाल्यापुरती करप ना, तर प्रत्येकाने रोज आपल्या घरापुरती तरी स्वच्छता दवरप। आपण घर रावता घरान घराच्या सभोवती आणि सोसायटीन स्वच्छता हे करप। खूपशे फावटी आमकां आज आमची बिचोली म्युनिसिपालिटी खूप प्रयत्न करता बिचोली दवरपाक, पण हो प्रयत्न सफल केन्ना जातलो तर प्रत्येक आम्ही मनशांनी आम्ही जर कॉपरेट केले जाल्यार। आम्ही हे स्वच्छता मिशन जे प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींच्या आदेशा मुखार आम्ही हे काम केल्लें आसा। आम्ही क्लिनलीनेस केला थोडे वाटान बस स्टँडार येयले आनी बाकी वार्डांनी आमचे कावन्सिलर गेले जातले। आनी एक गोष्ट सांगपा म्हणची आमी दिस इज ए फ्रीडम फायटर्स पार्क, यू कॅन कॉल इट ए चिल्ड्रन पार्क। इट वॉज नॉट युटिलाइज्ड फॉर सो मेनी months or year. When I came, there were a lot of grass grown there when children come to play. Today, we got it placed to the machine. And in our गांवची स्वच्छता ही दवरपाचें खूबच गरजेचें आसा। आमचो जितलो गांव नितळ आमी दवरतले तितलेच आमचें कल्चर हांगा दिसून येता आनी हें सगळें कल्चर जे स्वच्छतेचें आसा तें सगळ्यांच्या घरांत आसपाक जाय आनी सगळ्यांनी हें पाळपाक जाय। हें कल्चर जेन्ना पळयतलो तेन्ना आमचो गांव निवळ उरतलो आनी एक बरें एग्जाम्पल आमी दुसऱ्या कंट्रीक ह्या दुसऱ्या देशांत खंयच्या राज्याक आमी दिवपाक शकता। स्वच्छता दवरल्या मुळे आमचे हेल्थ बेनिफिट्स आमकां आसा आनी सगळें नितळ उरता। जमल्यान मोदी सरकाराच्या उल्यार की आमचो देश स्वच्छ जावपाचो आनी स्वच्छतेच्या खातीर आमी सगळे जाण जम जाले आनी सगळ्यांनी भरपूर कचरो कलेक्ट केला। आमचे हांगा डे टू डे निवळ करपाक चालू आसता, पूण इतलो कचरो जाता डेली बेगीसाचेर तो खंय तरी थांबोवपाक जाय। हाजो मेन उद्देश आसा की सगळ्यांनी तकलेन घेवपाक जाय की आपल्याले घर जशें निवळ दवरतात तशें आपल्याले भायलो जागोय निवळ दवरपाक जाय। आमकां नितळ दवरपाक जाय, स्वच्छ दवरपाक जाय आनी जेणे करून आमकां आयज आमी जगार आमकां कॉम्पिटिशन आमी मेळत आसा। आमी आमच्या देशा भितर T20 आमचे मिटींग घेतली सगळे तरेची केल्ले आसा। आयज आमकां जगार आसा आमकां एकूच आसा की आमचे भारत जे आसा देश स्वच्छ दवरपाक जाय। आम्ही निवळ करता हेजो म्युनिसिपालिटी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा। लोकांनी सुद्धा एक आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून कचरो तुम्ही आपलो कचरो तुम्ही डस्टबिनान उडोवचो। शॉपवाले आसा तेणी आपले डस्टबीन दवरचे की लोक तेणी डस्टबिनान ते आपलो कचरो उडोवचो जेणे करून हो भायर कचरो खंय स्प्रेड जावपा ना। पहले में एक भारी चीज मिली जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है कि स्वच्छ भारत, उससे क्या होता है कि हेल्थ पे इम्पैक्ट रहता है और अगर हेल्थ सही है तो बाकी सारा सही। तो इस हिसाब से हर साल 2014 से लेकर के हम स्वच्छ भारत में हमारे पूरा CISF जो फोर्स है वो अमूमन देखा गया है कि रेजिमेंटल एक्टिविटीज़ में स्वच्छता का उसको बहुत प्रावधान दिया है। जे 9 वर्सां पयलीं जे रोप आज आमच्या प्रायम मिनिस्टरान आमच्या सगळ्यां मदीं रोयिल्लें
त्यात येदे व्हडलें जालां की येदे मोठ्या प्रमाणात आज वास्कोच्या शहरांत अरावंड 600 ते 700 प्रायवेट आणि प्लस कावन्सिलर्स हे सगळे मेळून 1000 लोक आज वास्को शहर क्लीन करपाक भायर सरल्या. एक दीस केला म्हणून क्लिनर जायना आणि वी आर ट्रायंग फॉर लास्ट 8 years ना. आता 9 वर्सां जाली आमी आतां क्लिनर ड्रायव्ह करता. आमी प्रत्येक घरान सांगता सेग्रिगेट करान दिया, पण लोक खंय तरी आमचो चुकता आणि खंय तरी ते गटरान उडयता, नल्लान उडयता. ही सगळी लोकांची आमचे सगळे कावन्सिलर 25 कावन्सिलर आसूं नाल्यार आमचे आमदार आमचो मिनिस्टर आसूं सगळे आपले आपले काम करता, पण लोकांनी हांगा सहभाग दिवपाचो आबा आणि क्लिनर ड्रायव्ह करपाक. अख्ख्या देशभरान हो स्वच्छता अभियानाचो कार्यक्रम चालू आसा. आमच्या वास्को मतदारसंघात आमच्या आमदारान जवळ जवळ 2 कार्यक्रम असे भव्य मोठे कार्यक्रम घडोवन हाडलेले आसा. तशेंच अख्ख्या वॉर्डान जे 25 कावन्सिलर आसा ते सगळे कावन्सिलरांनी आपापल्या वॉर्डांनी क्लिनर्स ड्राइव चालू केलेले आसा. ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम कमिटेड हैं गोवा नेवल एरिया की तरफ से. पुनीत सागर अभियान हो, कोस्टल क्लीनशिप हो, या मैंने मंथली हम लोग क्लीनशिप ड्राइव करते रहते हैं. आपने देखा होगा डाबोलिम एरिया में, एयरपोर्ट एरिया में, दैट रोड जो है चिकालीम एयरपोर्ट, वहाँ पे भी हमने किया है. आयज म्हाका खूब प्राउड फील जाता कित्याक आयज आख्खे सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे लोक हांगा जमिल्ले आसा. आमचे स्पेशली भायल्या पिकाचे क्लीन करपाक लागून, क्लिनिनेस ड्राय करपाक लागून. आनी आयज आमी पळयता स्वच्छता अभियान हो कितलीशीं वर्सां जालो, कित्याक हो आमचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आसा. आपल्या घरात बॉडी क्लीन दवरचे, तशेंच आपल्या स्वताच्या घराच्या सायडीक सरावंडींग क्लीन आसचे. तशेंच जाल्यार आमी सगळ्या आपल्या देशाक क्लीननेस दाखोवंक शकतले. एक स्वच्छता मोहीम प्रत्येक संबंध गव्हर्नमेंट जो स्टाफ आसा किंवा गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी स्वच्छता मोहीम राबवून या उपक्रमाक जास्तीत जास्त सहकार्य करचे. हम हर साल 100 घंटे देंगे, तो ये 1 घंटा एक शुरुआत है. तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था स्वच्छ भारत का, तो 2014 में शुरू हुआ था. उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए चीजें चल रही है. फोटो मारे गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.